जीसीएच्या फ्रॉड केशीत अटक केल्ल्या चेतन बाळू आणि मुल्लाच्या जामीन अर्जाचेर पणजेच्या जेएमएफसी कोर्टान बुधवारा सुनावणी चालू दवरली। प्रकरणाचेर जी कितें म्हायती खबर आशिल्ली ती तिगांनी तपास यंत्रणा मुखार दवरल्या म्हूण डिफेन्सान तिगांच्या जामिना खातीर आर्ग्युमेंट घालो। जामिनाचेर आर्ग्युमेंट पुराय जाल्ले ना, आतां ब्रेस्ताराय सुनावणी चालू उरतली। बुधवारा चालू आशिल्ल्या जामीन अर्जाच्या सुनावणे वेळार बाळू, चेतन आणि मुल्लाच्या आदोगातान पणजेच्या जेएमएफसी कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घाले ते अशे। बाळू, चेतन आणि मुल्ला आड जीसीएतल्या कोणे तरी केलें कारस्थान। फंडाचो चेक तिगांच्या हाताक लागूंक ना, जीसीएतल्या भलतेच्याच हाताक लागला। तिगांकूय केल्ली अटक बेकायदेशीर। तिगांकूय दुसऱ्या एफआयआराचेर अटक केल्या। एकाच ट्रान्झॅक्शना खातीर 2 एफआयआर जावंक शकनात। तिगांनी खबर आशिल्ली म्हायती तपास यंत्रणांक दिल्या। कितें लिपयता आसत जाल्यार ते तपास यंत्रणांनी सांगचें। चिटींग आणि नकली सय केली म्हूण तिगा आड लायिल्ली आरोपांची कलमां चुकीची आसात। तो अकाउंट तांच्याच नांवान उगडला। बुधवारा वेळ जाल्ल्यान सगळे आर्ग्युमेंट जावंक पावले नात। ताका लागून हे जामीन अर्जाचेर ब्रेस्ताराय सुनावणी चालू उरतली। बाळू, चेतन आणि मुल्लाचो पुलीस रिमांडूय ब्रेस्तारा सोंपता। तिगांकूय शुक्रारा पणजे जेएमएफसी कोर्टा मुखार हाजीर करतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। हिंदू धर्मा खातीर वावुरतल्यांक कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्यार तांकां हिंदू जनजागृती समिती फ्री आदोगाद दितली। रामनाथ ही राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशनांतले थाराव मिडियाक सांगपाक पणजे पत्रकार परिशद जाली। सनातनाच्या रामनाथी आश्रमाचेर सीबीआय आनी एसआयटीन धाड घाली म्हूण मुंबयच्या एका दिसाळ्यांत खबर आयल्या। सनातन म्हणटा खबरेक अर्थ ना। As regards whatever is published in press since last 1 month or since last 6 months, we can say that those are accused, those are not convicted. It may be the case that the investigating agencies are impleading innocent volunteers of Sanatan Sanstha in false cases. So for that purpose we are going to, if they engage us as advocates, we are going to support them and we are going to take their cases in courts and to see that truth comes out before the society. That is the purpose. नरेंद्र दाभोळकराचे केशीत फोंड्या रामनाथी सीबीआयन आणि एसआयटीन धाड घाल्या म्हूण मुंबय दिसाळ्यांत खबर आसा। तांचेर हिंदू जनजागृती समितीची ही प्रतिक्रिया। Can you just tell me which newspaper reported this? ये जो न्यूज जो दे रही है वो उसके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट फाइल किया है। ये सरासर झूठ बातें हैं। क्या किसी टैबलॉइड के आधार पर आप जर्नलिज्म करेंगे क्या? हम उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम वहां पर रहते हैं, कोई भी अपने मन में आएगा वो छाप देगा। कोई न्यूज़पेपर में नहीं है। एक सिंगल टैबलॉइड है, वो इसको बता रहा है कि इसने रेड किया, उसने रेड किया। मुतालिक गोंयांत येता म्हूण इतले भितात कित्याक काय म्हूण समितीचो प्रश्न। यहाँ पर रशियन आते हैं, रेव पार्टीज करते, इज इट ओके? तो वो आकर के जब यहाँ पर रह सकते हैं, तो मेरा प्रश्न है कि गोवा सरकार को एक प्रमोद मुतालिक से डर लगता है क्या? यहाँ पर कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोर्ट्स नहीं है, तो ये क्या चल रहा है? और ये हम लोग इसको चैलेंज करेंगे। हमने इसको ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ था। रामनाथी जाल्ले 5वे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनान काय थाराव घेतल्यात। अधिवेशनात श्रीलंका आणि नेपाळ धरून भारतातले 21 राज्यांतल्यो 161 संघटना वांटेकार जाल्यात। It was decided that in interest of world peace and prosperity, all legal options to ensure that India is declared a Hindu Rashtra will be explored. The Indian Parliament should declare the country to be a Hindu Rashtra. Hindus from Nepal are trying to get the Himalayan nation declared a Hindu Rashtra again. The All India Hindu Adivation extends complete moral, political support to their cause. The Nepalese Parliament should nullify the President's secular constitution and declare the nation as a Hindu Rashtra. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार। बीजेपी सरकार वता वता त्या गजालींचेर गोंयकारांक पिशे करूंक सोदता। मंत्र्याक चार्जशीट केला। बीजेपीचेच कार्यकर्ते सरकाराच्या कारभाराचेर टिका करतात। पक्षाचेच आमदार मंत्र्याच्या परफॉर्मन्साचेर जाहीर उलयता ते पळयल्यार गोंयांत प्रशासन इबाडला म्हूण कळटा। काँग्रेसीचे म्हणयारे पणजे मिडिया कडेन उलयले। His brother-in-law is back in office. Their own minister, sports minister, has now been charge sheeted by their own government. Tourism minister is embroiled in a controversy around Serula Kumnidar land. Beach cleaning controversy and scam. Foreign junkets.
officers of the ACBA and vigilance have been shunted out during this government's tenure. BJP's own bloc is demanding inquiry in PWD from Talegaon. Their own bloc in Talegaon is questioning the ODP exercise in Talegaon. Now, this only goes to show that BJP has ensured complete breakdown of governance in the state of Goa. Coconut tree can be cut. You don't require permission. It is grass. Eco-sensitive zone. 10% can be utilized. Who's going to measure that? And as they keep on increasing there. Now yesterday, they have passed one known as agro-eco project. Who has certified it is agro-eco project? Loot and Destruction Board should be immediately banned. If this government has got any heart and soul for the love of Goa and its pristine state, on a pristine village, it's going to be destroyed. And who will come there? Mostly, all from Karwar. BJP supporters, sympathizers from there will be brought in here. These are strategies of the BJP to strengthen their vote bank. They know one thing, that no Goan is going to work as a laborer in a construction site. They will import them. पणजे महापालिकेक खंयच बायपास करून सरकार प्रोजेक्ट हाडिना म्हूण पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकर उलयला. केंद्राचे अमृत मिशन येवजण जावं वा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सगळ्यांक विश्वासात घेतल्यात. सरकार पणजेच्या अमृत मिशन प्रोजेक्टा खातीर सीसीपीक बायपास करता म्हूण मेयर सुरेंद्रान मंगळारा आरोप केल्लो. म्हाका दिसता हातून खंयच दुबाव वचपाक जायना की वी आर डुईंग समथींग रॉंग ऑर काउन्सिल हॅज बीन बायपास्ड ऑर समथींग लायक दॅट. काउन्सिल हॅज बीन फुल्ली टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. पणजेच्या सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या आनी हे प्रोजेक्ट जे सिलेक्ट जाल्या, शॉर्टलिस्ट जाल्या, एप्रूव जाल्या बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेव्हलपमेंट, ऑल हॅव बीन इन कन्सल्टेशन विथ एवरीबडी. लोकांनी मागणी केल्या, लोकांक जाय म्हणून हे सगळे प्रोजेक्ट घेतल्या. म्हाका दिसता इन द इंट्रस्ट ऑफ द सिटी वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर अँड वर्क फॉर द सिटी. दॅट इज माय रिक्वेस्ट. पावस अजून सारको सुरू लागोकूच ना आनी पणजे बुडपाक लागल्या. आदलो महापौर म्हणटा ताका खंय महापालिकाच जबाबदार. 18 जून रोड आसत, खुद्द म्युन्सिपालिटीच्या दारान आसत, बस स्टँड आसत, मिरामार आसत, बालभवन आसत, मळ्यान आसत, जायत्या जाग्याचेर कोणू पावस तसो पडोंकूच ना पण जायत्या जाग्यार भरपा लागले. म्हाका दिसता तेजें एक मेन कारण म्हटल्यार तुज्यो आवटलेट ज्यो ओपन करपा आसलेल्यो त्यो सारक्यो जावंक ना. ज्या जाग्यार माती काडल्या परत ती लिफ्ट करप सारकी जावंक ना. लिफ्ट करपाक ताका आमी एक जागोय प्रोवायड करून दिल्लो सीसीपीक. हातून ते अपयश येयल्या कारणान ते फ्लड जावपाक लागलेले आहा. स्टुडंटा खातीर विजय ओमकार फळारी. गोंय पुलिसांच्या एंटी करप्शन ब्युरोन 2011तल्या गोवा हाऊसिंग बोर्ड लँड एक्विजिशन स्कॅमाची चौकशी सुरू केल्या. ह्या कथीत स्कॅमात आदलो मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी एमडी एल्वीस गोमसाड फसवणूक आनी क्रिमिनल कारस्थान केला म्हूण एससीबीन एफआयआर रजिस्टर केल्या. सुत्रां म्हणटात केस आतां उस्तुपा फाटल्यान राजकीय कारणां आसूं येता. एल्वीस म्हणटा ताका प्रकार कितें तो कांयच खबर ना. हांव म्हजें हें पळय आसा कितें म्हटलां तेजी म्हाका कांयच कल्पना ना कसलो एफआयआर आनी कितें म्हणटा तो. म्हजे कडेन कोणूय दिवंक ना अजून पर्यंत आनी म्हाका खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनान आपोवंकय ना अजून पर्यंत केन्नाय. तर हे 2011 निलकंठ हळर्णकर हें आसलो, चेअरमॅन आसलो तेन्ना जर कितें आसा जाल्यार पूण म्हाका कांयच खबर ना, अजिबात कांय खबर ना कितें प्रकरण म्हणटा तें. आनीक 100% दीस इज अ फॉल्स एलिगेशन. आतां केन्ना हो लॉज जाला ती म्हाका खबर ना, केन्ना इन्व्हेस्टिगेशनाचेर जाला ती म्हाका खबर ना. आनीक पळोवया न्हू आतां पळोवचें पडटलें कितें एक्झॅक्टली आहा तें. पयलीं मिडियान घातला म्हणटकीर कितें तरी हेतू आसतलो. लँड देर इज अ सेल डीड ऑफ द सेम लँड which was undertaken in 2010 wherein this government acquired land was sold by about 20 people to someone by the name of Costão Xavier Marcus of Marcus Farms Private Limited. And in this agreement which is there, they talk of a
of a MOU which was signed in 2007. Interestingly now, in 2010 itself, a commercial complex of 600 flats, few multiplexes and some other shopping malls and all has been approved by the SPDA in the name of Shrem Unsafe Realty LLP. So now the funny part is that it is not only a scam which is related to a particular government official. During the time of this whole scam, if I am not wrong, then Nilkant Harlankar, who has recently joined the Congress, was the chairman. And if we remember, in 2010 itself, there was another scam where he was alleged to have been a part of, and involving the same Goa Housing Board. So the government has, though we filed it with the ACB and the vigilance and with the Chief Vigilance Officer, and we haven't received the intimation that the FIR has been filed, but confirmed sources have told us that the process has been initiated and it has been filed. So basically we are waiting for the intimation from the ACB informing us that the FIR has been filed. घेऊया एक विराम.